माय मोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सोंपलो लोकसभा वेंचणुकेंतलो तिसरो टप्पो. मंगळारा 11 राज्यांनी आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या 92 मतदारसंघांनी मतदान. फेज 3 खातीर 60 वयर पावलो वट्ट मतदारांचो आंकडो. सरासरी 72% वयर मतदान. कांय कडेन शाईच्यो कागाळी, कांय कडेन मशिनरीन घेतलो घात. लोकांनी मिडिया कडेन उक्तायल्यो प्रतिक्रिया. उत्तरेत 73.5 जाल्यार दक्षिणेत 71.55% मतदान. कांय किरकोळ आडवाद सोडल्यार शांतीकायेन जालें मतदान. आतां वास्को मांगोर हिल नेव्ही आनी थळावे मदीं संघर्श. नेव्हीची कंपाऊंड वॉल थळाव्यांक लागल्या सतावपाक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मॅरेथॉन 2024 लोकसभा वेंचणुकेचो तिसरो टप्पो मंगळारा 11 राज्यांनी आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या 92 मतदारसंघांनी सोंपलो. सकाळी 7 वरांचेर मतदान सुरू जाल्या उपरांत फेज 3 खातीर वट्ट मतदारांचो आंकडो 60 वयर पावलो. सांजे वेळार 5 मेरेन सरासरी 72% वयर मतदान जालें. गोंयच्या वेंचणूक आयोगाचो तात्पुरते आंकडे सांगतात. गुजरात, केरळ, दादरा आणि नगर हवेली, दमन आणि दीव, गोंय आणि कर्नाटक हे हेर कडेन मतदान जाले. आसामात सगळ्यांत चड मतदान 74.86%, अस्तंत बंगाल 83.93% आणि गोंयात 72.52% मतदान जाले. महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या हेर राज्यांनी 50% परस मातशे चड मतदान जाले. मुखेल राष्ट्र आणि प्रादेशिक पक्षातल्या तसेच अपक्षांनी 1300 परस चड उमेदवारांनी या 92 लोकसभेच्या जाग्यांचेर लढो दिलो, जे वट्ट 543 संसदीय मतदारसंघातले सुमार 17% मतदान आसात. ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀರಾ? 13 मेक जावपी वेंचणुकेच्या चौथ्या टप्प्यात आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांनी आनीक 96 जागे मेळटले. तातूंत जुगलबंदी चालू आसा. सगळ्या 543 मतदारसंघांची निमणी मेजणी आणि निकाल 4 जून दिसा जाहीर जातले. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. सकाळ मेरेन 30% वयर मतदान जालें, तरी कांय कडेन कागाळी आयल्यो. खास करून कासावले आणि पणजे मतदारांच्या बोटाक लायिल्ली शाय रोखडीच पुसून गेली. कासावले आदली आमदार एलिना सल्डानान मिडिया मुखारय ही गजाल हाडून दिली. पणजेच्या वोटरान हे इंक स्कॅम तर न्हय अशें म्हणत बुतार बोवाळ घालो. फुडें खंयचे कडेन कांयच ना. पळयात. I'm really shocked that the mark for the voter that is put on the finger has suddenly disappeared just because I poured a few drops of water after having a cup of tea. Now, if this is going to happen with all the other voters, how are we going to ensure that the voting is done on principles?
to vote a little while earlier. This is my voting card. I voted. They put ink on my finger. I went home, just washed my breakfast plate, and the ink is gone. So what is the meaning of this? Is this another ink scam? I don't know. I don't know why that ink is put on the finger. And if it's not needed, why keep that girl sitting there putting ink on everybody's finger if it is just a formality? So I want to know, I'm going to meet the presiding officer to ask why has this ink gone? I remember before when we used to go to vote, as the nail grew, the ink would go higher. That was what it is. Correct. Now what is this new type of ink that they have brought? So I want to know, and this has not only happened to me, it has happened to a lot of people. A friend of mine, Rebani Saha, she voted in Sukur. She also said the ink has gone. Another 2-3 people have complained. So what is the meaning of this? We want an answer from the presiding officer, so I'm waiting to meet him. Yeah, who is the presiding I don't officer? know. He has to send me to the presiding officer. To the presiding officer, please. You're the presiding officer. I voted in the morning. And then I made I went home. So I want to know why is it this never happened before. I don't know why. Is it a new ink scam? I don't know why this has happened. Because before, as the nail would grow, the ink would go higher and then you would get rid of it. Can you tell me what is the reason for the ink going? In 45 minutes that I reached home. Can you please tell me? मॅडम इंक बरे क्वालिटीचे ना इंक बरे क्वालिटीचे ना इंक क्वालिटी ना बट तिचे कशे गेले Why did mine go and so many people? It's not only mine, even in Sukur, people who voted the ink is going. आणि ही नावेली मांडोवपाच्या बुथावयल्यान आयिल्ली कागाळ आयकात अनास्तासियो कार्नेरोक. I'm Anastasio Carnero, Navili 33, constituency part 7, Mandopa. हांव आतां वोटींग करून येयल्लो हे पळय तुमकां दिसतलें हें इंक लायलां हें हातीचें इंक गेलां हें इंक उरना. आय हॅव ऑलरेडी रिपोर्टेड आर.ओ. आय हॅव रिपोर्टेड A.R.O. आय हॅव रिपोर्टेड सेक्टर ऑफिसर रायट हियर. सो नाव दे सेड दे विल गो थ्रू दीस एंड दे विल डू द इन्क्वायरी. हांव मागतां हेजे तारो इन्क्वायरी जावची. वोटींग करतोस हातीक इंक लायता इंक गेलें आनी हे भाशेन तर इंक गेला. आय हॅव अ डावट देर कॅन बी malpractice in this voting process. I've been a sincere citizen, law-abiding citizen. I brought it to the notice of the election officers. I already informed R.O., I informed A.R.O., I have informed sector officer. So this ink, whatever ink is used, I think maybe the ink validity is gone or it is an expiry stock. They need to check and they need to do the inquiry. And malpractice should not happen maybe in my booth or in my constituency or all over Goa. This is what is my concern. हांव मागतां हेजे तारो इलेक्शन कमिशनरान इन्क्वायरी करची. कांय ना हिंग गेलां पळय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक राऊत, विलियम रॉड्रिक्स आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत दनपारा उपरांत उरिल्लें मतदान जालें. जेवल्या उपरांत उरिल्लो लोक भायर सरलो, पूण उमेद तीच आशिल्ली. लोकांनी मिडियाक आपापल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. पळयात उत्तर गोंयचें सांजेचें मतदान. खंय सरकारान सगळ्या पेपरांनी पब्लीश केला लिंबू सोडा मेळटली अशी व्यवस्था केला तुमची तशी व्यवस्था केला मतदानाची पण हांगा पळोवंक गेल्यार कांयच ना. हांगा It's our responsibility to cast your vote for our better future. ओके. आणि एका वोटाचो डिफरन्स कितें सांगूंक शकता तूं? तुझ्या एका वोटाची किंमत कितली आसा? किंमत कितली आसा? गुणगुणचे सागर बनताय तशेंच एका वोटान जितूंकय शकता आणि हरवूंक शकता.
हें इलेक्शन एकदम क्रुशियल आनी म्हजें खालजानसान उलो आसा गोंयच्या लोकांक तांणी एक एकट्यान घरांतले भायर सरून आपलें मतदान करचें. जोणेकल्याक रायट आसा वोट करपाचो तांणी येवन वोट मारचें. So today we all see a very good preparation as compared to the last elections. There are a lot of things which are now permanent in nature. We are going for poll today, 1725. Out of that, 8 booths are manned by person with disabilities. I think voting arrangement has been fantastic, seamless, आणि arrangement असके बरं आसा. Even as election in charge of Goa has promised, there will be a lemon juice or soft drink available, which is there available as per promised, and inside also facility is very nice. वोटिंगाचो एक अधिकार आसा, पण अधिकारा बरोबर इट्स ऑल्सो अवर ड्युटी. म्हाका आवडटा म्हणून आयला, म्हाका बरें दिसता वोटींग करपाक. पूण भुरग्यांनी मारूंक जाय, मत सगळ्यांनी मारूंक जाय 18 वर्सां वयल्या. आपल्या भवितव्याक लागून, गोंयांक लागून, गोंयच्या भवितव्याक लागून, तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक लागून तुम्ही भायर येवन वोट करचें. कित्याक वोट खूब इम्पॉर्टंट आसा. वोट आमचे भवितव्य डिसायड करता, वोट आमचे फ्युचर डिसायड करता, आनी वोट आमचे पर्सनल लायफूय डिसायड करता. द होल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हापसा आमचे सोबत आसा, तेजे उपरांत आमी बासुरा गेल्ले आसा, उकासीम पालयम, नाशनाला मोयरा, आनी फुडें आमचे बी पोमोर्फे कोशेम आनी आल्दोना. ओवरऑल लोक हे गव्हर्मेंट खूब भायर चल्लेलो आसा. आमी रावतात की लोक येतलो आणि लोक आयले त्या पासून त्या प्रमाणे आमचे फीडबॅक बरे आसा. इतर राज्यामध्ये पण इंडिया अलायन्सचा पूर्णपणे प्रभाव आहे आणि ह्या वेळेला इंडिया अलायन्सचं सरकार येणार एवढं मी सांगतो. आणि शांततेमध्ये चाललं. शांतते मतदान आहे. मतदानामध्ये कुठल्या प्रकारे शांततेनं मतदान चालू आहे. गोवा 365 खातीर उत्तर गोंयच्यान आमच्या खबराकार. दनपारच्या जेवणा उपरांत लोकांनी घसघशीत मतदान केले. सांजेच्या टप्प्यात 6 मेरेन 70% वयर मतदान जालें. दक्षिण गोंयांत काणकोण मतदारसंघात 76.82%, जाल्यार उत्तर गोंयांत सांखळी वाठारांत 84.5% मतदान जालें. सगळ्याची नदर आतां जुनाच्या 4 तारखेक जावपी मत मेजणेचेर आसा. पळयात. ओवरऑल आमी 12,000 क्रॉस करतले आनी ते वोटींग 12,000 आमकां भारतीय जनता पार्टीक पडटले. 12,000 प्लस. लोकांक आयज ट्युरिझम मेळचें ना, वॉटर स्पोर्ट्स मेळचें ना, शॅक्स ऑपरेटर जावचे ना, हॉटेल चलचें ना. हे सगळे पोर्ट लिमिट्सान येवन लोकांक आयज काबार करपाचें प्लॅनिंग आसा. आनी ह्याच कारणा खातीर लोकांक थारयला की परत इनफ इज इनफ, and we will vote for change and we will vote for a good candidate, that is Captain Virat. One last question before you go. What is your final prediction for South Goa Congress? Kiti munta voting lead, anything on that? Certainly, I am full confident that Congress will win and we will get a handsome majority too. आता वयताना लोक पळयता वोट दिवना तोय म्हणटलो की ओके पान मेसेज दिवपाचें. मागीर मेसेज आहा की प्लीज गो एंड कास्ट युअर वोट. डोंट मिस दिस ऑपॉर्च्युनिटी. सांकवाळ वाठारांत आमी सांकवाळे जसो आतां आमचो यूथ पळय फोर्स आहा न्हू, ते प्रमाणे एक दिसान येयला की सगळे लोक भायर सरले आनी लोकांले एकच आहा की हे फावटी सावथ गोवा लेडी कॅन्डिडेट दिल्ले कारणान तिका जिखोवन हाडपाचो एकच ध्यास सगळ्यांनी धरलो आहा. फातोर्ड्याचेर नदर आसा आनी 42 जे बूथ आसा ते 42 बुथांनी आमी सगळे भोंवतात. सगळे कार्यकर्ते एक्टीव जाल्ले आसा आणि मोठ्या नेटान सगळ्या लोकांक भायर काडपाचो आणि मतदान केंद्रा कडेन पर्यंत हाडपाचे प्रयत्न चालू आसा. आणि डेफिनेटली आमी 75 to 80% वोटींग पर्यंत हांगा जातलें, वाडटलें आनी वाडोवपाचो प्रयास आसा. आतां पर्यंत म्हज्यो आतां 6 कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यो वचून आयला. सगळ्यांनी इतलोच आमकां बरो प्रतिसाद दिला, रिस्पॉन्स भरपूर आसा. आनी हांव सगळ्या कडेन मागता की
they should vote for development and progress. चडशी आमची एल्डरली लोकांनी जाणेकल्यांनी स्वता हुशेन येवन मतां मारल्यात आणि अशें दिसता एटलीस्ट वेळले मतदारसंघात आमचो रेस्पॉन्स सद्याक बरो आसा. आमी वेचून झाले कळ्ळें तुका हांव इतलें सांगूं सोदिता आनी हिंगा हे आमगे भुतान सेंट झेवियर आमगेलो बूथ नंबर 8 and 9 in jumping majority to us. We for Viriato. जाणटेल्या बी अरेंजमेंट कसो आसा हिंगा? जाणटेल्यांगे अरेंजमेंट बी सगळो हांवें स्मूथ अरेंज केला आनी सायन स्मूथ चलता. ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮತದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಈವರೆಗೆ ಮತದಾನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ गोवा 365 खातीर दक्षिण गोंयच्यान आमचे खबराकार. वास्को मांगोर हिलाच्या लोकांक आतां नेवीचो सरयांचो कंपाऊंड सतावपाक लागला. ह्या वाठारांत 50 सुमार घरां आसात. नेवीन कंपाऊंडाच्या नांवान सोरयो घाल्यात त्यो जिवाक धोक्याच्यो आसात. लोकांक गरजेची वाट सोडात. ह्यो सोरयो काडून थंय वेवस्थीत रिटेनिंग वॉल बांदात, थळावे मागतात. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. आज मांगूर ह्या भागान आनी मांगूर भागान जायते इशू आहा जशे की हो एक इशू जो आहा हो हांगा नेवीची कंपाऊंडा सायडीक आसा. नेवीच्या कंपाऊंडा भायर नियरली 50 फॅमिलीज रावतात जे आयज त्रास भोगतात. फाटली नियरली 15 वर्सां जाली नेवी हांगा कंपाऊंड घालपाचो प्रयत्न करताले आनी कंपाऊंड घालपाचें कामूय चालू केल्लें आनी काम चालू आसतनाच खंय तरी लोकांची मागणी आसली की तेंचो जो रोड आहा हो खंय तरी 6 मीटर आसचो. जो 6 मीटर त्या सद्या 4 मिटराचे तो प्लानाचेर आसलो खंय तेंच्या, तो आतां 4 मिटराचेर तेंच्यांनी हाडलेलो आसा. आनी सद्या हो रोड जे रिटेनिंग वॉल जे बांदताले जे कंपाऊंड बांदताले हे खंय तरी काम बंद उडयल्लें आसा कित्याक की ते कोर्टान मॅटर जाता. पूण आमी हे कोर्टाचे मॅटर उलयना. पूण हे जे कंपाऊंड आहा हो आयज कोणी नेवीचे निग्लिजन्स जाल्ल्या आसा कित्याक की हे जे कंपाऊंड रिटेनिंग वॉल जे आहा हेचे सरयो तुमी पळोवंक शकता. हे ज्यो सरयो आहा ह्यो अशा तरेन भायर येयल्ल्यो आसा आनी ह्यो सरयो आयज लोकांक एक डेथ ट्रॅप जाल्लो आसा. हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं खेळटात तशेंच जाणटे मनशां आहा आनी हांगा जर भायर खेळटा फिरतात तेन्ना तांकां डेंजर पोजिशन जाल्लें आसा कित्याक की काल पयरूच एक चेडूं हांगा ह्या हितून पडलें आनी ताका खंय तरी दुखापत जाल्ली आसा. देवाच्या कृपेन ताका चड कांय जावं ना. पूण अशा तरेच्यो घटना जावपाक शकतात आनी हे हांगा जर हे गाडयो भायर काडटले जावं वयतल्यो जाल्यारूय तांकां प्रॉब्लम जाता. गाडी फाटल्यान घेतलेले सरयोंक लागता. भायर सरयो टोटल रस्त्याचेर बँड जाल्ल्यो आसा आनी ते खंय तरी रस्त्याच्यो गाडयोंक लागतात. आनी हेच खातीर हांगा ज्यो गाडयो व्हडल्यो गाडयो येयनात जशे की सिलिंडराच्यो गाडी येयना जावं एम्बुलन्स येयना. कार्स येतात पूण ते सांबाळून काडच्यो पडटा आनी तेंची मागणी आहा की नेवीन जर हे कंपाऊंड हांगा घालना जावं रिटेनिंग वॉल घालना जाल्यार हे सद्या तरी टेम्पररी काडच्यो कित्याक की लोकांचे जिवाक हांगा त्रास जावचो न्हू. बिकॉज हांगा भुरगीं खेळटा केन्नाय कितें जावं शकता तेन्ना येद्यो व्हडल्यो सरयो ज्यो हांगा घातलेल्यो आसा त्यो काडच्यो ना जाल्यार एटलिस्ट तेंच्यांनी हांगा कितें तरी सेफ्टी प्रिकॉशन दिवचें जेणे करून हांगा जे नियरली 50 फॅमिलीज रावतात तांकां खंय तरी जीव आनी कितें तरी जावचें न्हू. कंपाऊंडाच्या नांवान लोकणी सोरयो घालून दवरल्यात. कुशीक लोकवस्ती आसा. 50 सुमार कुटुंबां रावतात. तांची भुरगीं थंय खेळटात. रातच्या वेळार काळोख आसता. सरयांक लागून धोक्याचें जावन रावला. आयकात थळावे कितें सांगता ते. हय कोण थंय पयर आनी भुरगो खेळटालो थंय पडलो थंय पयर गाडी थंय पडपाची जाता. घेवपा मेळना फाटल्यान घेवपा मेळना. तुमीच पळया ना जाल्यार. कल से हो गया ऐसे ही है. बहुत डेंजर है क्योंकि ना बीच में कितना खड्डा है. छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं इधर. एक परसों दिन ही गिर गया, उसको चोट भी लग गया, लेकिन इसके लिए ना कोई ना बाहर छोड़ते नहीं बच्चे लोग को. वो तार भी छोड़ा है, कितना कितना छोटा छोटा तार छूट रहा है. उसके ऊपर गिर गया तो लग जाएगा. उतना बहुत डेंजर है. और अभी पता नहीं नेवी का है ये क्या चल रहा है पता नहीं. ये लोग एक्शन तो लेना चाहिए. 2 साल हो गया, 2 साल से अब तक कुछ भी नहीं किया. मतलब बहुत डेंजर है. छोटे छोटे बच्चा लोग को ये कर रहा है. और अंधेरे में तो यहाँ पे लाइट नहीं रहता है, पता भी नहीं चलता है कि ये तार है या भी नहीं. बोल के गाड़ी आता है, कभी कोई गाड़ी उधर खड्डे में भी पड़ जाता है. कार आता है, टर्न लेने को तकलीफ हो जाता है. बहुत नैरो रोड हो चुका है. बहुत तकलीफ होता है यहाँ पे. 45 वर्सां जाली. 65 अशी जाली आमकां. तेन्ना आमचें हें सगळें ओपन आसलेलें. हांगा कांयच नासलेलें.
बेस्ट सगळे ओपन असले. आमच्या घराचे घर बांधता आसतना सुद्दां आमी हे चिरे बिरे हेवटेनसून घेतल्या सगळे. आमचे मटेरियल सगळे हेवटेन काय नासले. आणि हांगा केंद्रीय इस्कॉल म्हणून एक असलें हांगासर धाकटें ते सगळे ओपन आसलेले. आणि आता मागीर तेंच्यांनी हे नवीन हे जे कंपाऊंड घातलेले पळय ते तेका तेन्ना आमी सांगलेलें आमकां 6 मीटर जागो आमचो रोडाचो जागो आसा म्हणून सांगलेलो, पण ते आयकूंक ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अस्तंत दर्यादेगे वयले वादळ आतां उत्तरे वटेन सरलां. सद्याक आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा बऱ्याच वाठारांनी वीज आनी उटंगराचो पावस पडला. गोंयांतूय थोडो भोव पावस शिवरू येता, पूण उपरांत 11 ते 13 तारखे मजगती पावसाची आस्त आसा, IMDचें म्हणणें. वेंचणुके दिसा उश्णताय आणि दमट अणभवपाक मेळ्ळी. जायत्या वाठारांनी तापमान 35 मेरेन पावले. आर्द्रतायेची पातळी 65% ते 75% मदीं आसली. भोंवतणचें तापमान 38% परस चड असलें. बुधवाराय अशेच परिस्थितीचो अदमास आसा. तापमान 34 ते 27 मजगती उरूं येता. बुधवारा कांय प्रमाणात मळबात कुपा. बुधवारचें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा वारो ना. उष्णतायेंतल्यान थाकाय मेळपाची शक्यताय ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.